नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। स्पीड गव्हर्नन्स, डिजिटल मीटरार, टॅक्सीवाल्यांचो संप, सरकारान केली पर्यायी व्यवस्था, ब्लॅक येलो टॅक्सी, रिक्षा पायलट चालू, स्पीड गव्हर्नर बसूंक 24 फेब्रुवारीची मुदत, संप चालूच। गोयचे मायनिंग लिजांची पावणी, सुप्रीम कोर्टातले मायनिंग कन्सेशन याचिकेचेर निकालाचेर निंबून मुख्यमंत्री उलयलो, केंद्रीय खंड मंत्र्याकडेन मिनावेले कॅपिंग एक्सपोर्ट ड्युटीचेरूय चर्चा। चिखली ग्रावंडाकडेन अमोनिया टँकर उमटलो, अमोनियाची गळटी, लोकांक दुसरे कडेन आलयले, दोगा हॉस्पिटलांत, फायर ब्रिगेड, रॅपिड एक्शन फोर्सान परिस्थिती हाडली आटापा। आदलो आयजीपी सुनील गर्गाचो पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान, फुडली सुनावणी 9 मार्चाक, तो मेरेन एफआयआर जावची ना, गर्गाक थाकाय। पिसुल्ले 70 धरिल्लो बिबटो व्हरून सोडलो पेंडाळ, लोकांची शाळेतल्या भुरग्यांची नित्याची वाट, राना खाते म्हणटा बिबट्यांक बोंडला ना जागो, पोटा पाण्याकूय वळवळटलो। स्पीड गव्हर्नर आणि डिजिटल मीटर नाका म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी संप तांच्या लेव्हलाचेर यशस्वी केलो। सरकारान टुरिस्टांची शक्य तितली व्यवस्था केली। हॉटेलांतल्यान एअरपोर्टार एक दोग यो वच करतल्या टुरिस्टांची कुचंबणा जालीच। मोठ्या हॉटेलवाल्यांक मातसो मार बसलो। एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनार, टॅक्सी काउंटर आणि कदंबाक लागून तितलोसो परिणाम दिसलो ना। मुख्यमंत्री म्हणटा 24 फेब्रुवारी मेरेन स्पीड गव्हर्नन्स बसयना जाल्यार टॅक्सींक फिटनेस सर्टिफिकेट मेळची ना। टॅक्सीवाल्यांचो संप चालूच उरपाचो। टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सभा घेतली। कितें आमच्या जर पोटार पांय दवरशात, फायनल टॉचाक वयता, आमच्या जर पोटार पांय दवरशात जाल्यार आमी कदापि उगी रावचे ना। रावतले काय रावचे ना? आवाज बरो येवंक ना। आमी हे सहन करचे ना। आता मोठे दुखणे म्हटल्यार हे खंयचें 100 पैकी 10% जे आहा ते आमचे टॅक्सीवाले येतात। टॅक्सीवाल्यांकूच ओन्ली स्पीड गव्हर्नर कित्याक आमकां जावो तो बरें घातलो तरी आमी एग्री जाता। कशें? सगळ्यांक बसय सर सकट, सगळ्यांक सर सकट वर गोय गोंयकार आनी गोंयकार म्हणटाले, आयज ते लिडर खंय आसा? हांव तांकां विचारता, आयज तुमी न्हिदले गोंयकारपणाचो एकूच धंदो उरला, आयज तुमी खंय आहा? भोंवपाक गेल्या? हा? गोय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखतलो न्हू जाल्यार आयज हांगा येयात आनी गोंयकारपणाक राखात। आमी सगळे एक रावया आनी गव्हर्नमेंटाक पळय कितें दाखोवंक जाय ते दाखोवया। ती डिमॉलिश करता ते कशें स्टॉप केले ते एकाच्या भितर, आणि हे आमच्या गरिबांच्या पोटाक लागून जर मिटरांचे तुम्ही हे करिनात जाल्यार कसले तुम्ही आमदार? कसले आमचे गोंयकार बंद कशें दवरतात तुम्ही? नाल्यार सगळे दिल्लीकडे इकडे सगळे आणि दिल्लीचे मोदी घालून हांगर बसयात। आमचे जर गोंयकार जर तुमकां सोडूंक जायना, एक टॅक्सीचो आमच्या गोंयकारचो बिझनेस आहा तो जर तुमकां सोडूंक जायना जाल्यार कितें समजतले गोंयकार तुम्ही? काँग्रेस टॅक्सीवाल्यांच्या फाटल्यान आज गोवा टुरिझम सेक्टर म्हणून आसा। वी आर नोन फॉर टुरिझम आणि आमच्या गावाचे पोट हे टुरिझमाचेर चलता। तुम्ही नाल देखून बोनी आसा ते नाल श्रीलंका साकून हाडपाक सोदता। आता हे कोण आहे? युबर आनी ओला गोंयांत हाडूंक सोदता। तिचे पोट काडपा खातीर ओला आनी ते उबर हाडटा आनी धमकी दिता। कोणाक धमकी दिता? म्हणजे तुम्ही सगळो धंदो जो हाडटा तो इम्पोर्ट करून हाडटा, कारण तुमकां माफिया जावपाचे आहा, तुमकां पैसे मेळपाचे आसा, तुमकां कदेली खातीर तुम्ही आहा ते उबर आणि ओला घेवन येता, कारण तुमकां कमिशन जाय, तुमकां फक्त गोंयकारांची मतां जाय आणि त्या खातीर तुमकां गोंयकार जाय। सेटल करपाचो तो तुमी सांगाय, वी आर विथ यू। एटलीस्ट आमगे वतांक आज ऑपोजिशन लिडर पासून येईल तुजे लेगू खंय तरी वी आर देयर विथ यू, खंय तरी हो इश्यू सेटल करपाक आमगे पाठिंबो आहा। काँग्रेस पार्टीचो आमदार आणि म्हज्या सगळ्या कलिगाच्या वतीन आणि लिडर ऑपोजिशन या नात्यान आमी जे फुडें सरलात तर तुमचो प्रश्न सुटूं जाय जर तुम्ही जेन्ना जेन्ना उलो मारताले आमी तुमचे वर आसताले ह्या सगळे वाजावून सांगता जे कशें कशें सोल्युशन काडपा जाय, कितें काडपा जाय ते सविस्तर आमी तुम्ही बसूया। आमी जे
काँग्रेस पार्टीन म्हणून कशें स्टँड तुमी आमी तुमचे वर आसतालेच आम आदमी पार्टीनूय टॅक्सीवाल्यांक तेंको दिलो. वेळ आयला की जे लोकांक संकटान घालता तांकां परते रिबाउंड मारून तांकां संकटान घालपाचो आणि आम आदमी जे आमी सगळे कॉमन मॅन आसा ताजो विजय करून दाखोवपाचो. हांव तुमकां पयली सुवातेर परबी दिता की तुमी हे शांतपणान हे आज एजिटेशन केले म्हणून. चर्चिलूय टॅक्सीवाल्यांक तोंड दाखोवंक आझाद मैदानाचेर पावलो. ताणें आपले पद्दतीन मेरेर रावन बॅलन्सिंग केलें. आनी सीएमान सांगलें कितें जरी तरी सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर तरी तुमी ओबे कोताय जाल्यार हेर तुगे कितें प्रॉब्लेम आहा ते आपल्याच्यान डिस्कस करपा जाता ही कमिटी कडेन इतलेंच. पूण हांव एक सांगता मुगेलो टॅक्सीवाल्यांक सदां सपोर्ट आनी सदां आसतलो सपोर्ट. मडगांवचो टॅक्सी कावंटर चालू आशिल्लो. कांय कडेन बोवाळ जाल्ल्यान थंय टॅक्सी धाडल्यो ना. आमगेलो प्रिपेड टॅक्सी कावंटर मडगांव चालूच आसा. आमी बंद करूं ना आनी आमी फोंड्या 2-3 गाडी धाडिल्ले. 2 गाडीक मातशें प्रॉब्लेम जाल्लें आहा म्हणून आतां आमी सिच्युएशन पळयता आमगेलें आनी सिच्युएशन पळोवन आमी गाडी धाडटा आमगेलें. तातले तातूंत ट्युरिस्टांचो बरोच ताण कदंबा रिक्षान घेतलो म्हूण तितलो परिणाम दिसलो ना. लमसम 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमारा होटल है हॉलिडे इन रिजॉर्ट. वहाँ जाना है. हीरो मोटोकॉर्प से हूँ मैं. वहीं पे हमारा विजिट है 4-5 दिन का तो वहीं जा रहा हूँ. अब टैक्सी की स्ट्राइक है तो अब बस से जाना पड़ेगा. नॉर्मल सी बात है. थोड़ा डिफिकल्ट होगा. हाँ थोड़ा डिफिकल्टी तो है सर. Movement is very fast. We had some few hiccups in the morning, but now things are under control. To our counter, there's a prepaid taxi system, which the prepaid is taken to cities. Panjim, they are taking Margao and Vasco cities. They are handling, and the remaining the routes for tourists are being handled by Kadamba buses and now buses also are there. So, what are the routes these buses are flying to? At the moment, you are operating on main route for Panjim and route. Here to Kalangut and route Panjim and other places. The same thing towards South Goa. संपाचे निमतान दांडी मारपी सरकारी सेवेत कंत्राटावेल्या टॅक्सीवाल्यांचे रजिस्ट्रेशन नंबरा सयत मुख्यमंत्र्यान खात्यांकडच्यान म्हायती मागल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटरां गेल्यात. तांचे कितें तें आतां सरकार पळयतलो. 24 फेब्रुवारी मेरेन स्पीड गव्हर्नन्स बसयना जाल्यार टॅक्सींक खंय फिटनेस सर्टिफिकेट मेळची ना. You go for violence, then I will take action. Speed governor is a law. I can't change it. 24th February we have given as a special concession for which there is notice on state government for contempt. But 24th February नंतर speed governor नसल्यार fitness certificate मेळचे. कायदो मोडटल्यांक तेको ना म्हूण गोवा फॉरवर्ड उलोवन दाखयता. We are for Go and taxi within the rules and regulations. Nobody can break the rules and regulations, including the chief minister of the state. So where is the question? Law should be followed by everybody. GTDCचो अध्यक्ष निलेश काब्राल म्हणटा टॅक्सीवाले सारखे नाशिल्ल्यान रेंट बायक बिझनेस वाडटा. टॅक्सीवाल्यांनी खंय GTDC खाला येवचे दिसाक कमीत कमी 700 रुपयांचो बिझनेस दिवपाची खात्री दिता. If they are facing the threat that they cannot, they will not earn money, it is not because of Ola, Uber or any other fellow. I said I am starting an app. Goa Tourism is starting an app. I assure 700 rupees per day business for 12 months, provided they work under my control. Two-wheeler वाढल्या कित्याक? Because of them. आमकां लागून टू व्हिलर वाडूं ना. आज टू व्हिलर जे भाड्याक मोटरसायकली वयता पळय ते तेंच्या बिझनसान खाता. पयलीं टू व्हिलर कितल्यो आशिल्ल्यो आतां टू व्हिलर कितल्यो जाल्यो वाडत आसा. सो कोणाचो बिझनस कमी जाता? टॅक्सीवाल्याचो. सो वाय आर दे गोईंग? वाय आर पीपल प्रिफरिंग अ टू व्हिलर रोमिंग विथ एक्सिडेंट जाता हें जाता? वाय दे आर प्रिफरिंग? इज बिकॉज दे आर नॉट हॅपी विथ द टॅक्सी सर्विसीस. कोंगूटचो आमदार मायकल, मंत्री विजय आणि जयेश साळगांवकर आझाद मैदानार पावले. टॅक्सीवाल्यांनी तांकां उजरावन काडले. स्टेजीर उलोवंक आपयले. विजय आणि जयेश स्टेजीर चडले ना. पालयेकार चुकून स्टेजीर चडलो. मायकलान आपले पद्दतीन इश्यू सेटल करपाचो यत्न केलो. मात टॅक्सीवाले बदले ना. काडूंक कळटा हे तुमकां चिटकोडी दिता. हे कोणाक लागून भियेता आतां वयर येवपाक? ह्या लोक प्रतिनिधी पळय काडले आतां कित्याक लागून? लोकांक लागून काय डेलिव्हराक लागून? या वयर या. तुम्ही तर लोकांकडे आहा. आता तुमकां चॅलेंज आहा. तुम्ही वयर येतले जाल्यार तुमकां फुडलो फुडाऱ्यान सोंपले तुम्ही. गोवा स्ट्राइक इन अ स्मॉल स्टेट म्हणजे बारीक आमची स्टेट गोवा. स्ट्रायकार वचप जाल्यार कितले इनकन्विनियंट आमचे गोंयकार जाता
तुम्ही जाता बाकीचे सगळे बिझनेस जाता ते तुम्ही समजून घेवपाक जाय. माझो रिक्वेस्ट हा ना हेचेर सोल्युशन काडया. कित्याक हे फाल्यां सकाळी हे पळय मिनिस्टर आमदार फक्त दाखोवपाक आहा. हे आमकां फोंडान घालतले, फोंडांतर पडपाचे आहा. ऐका 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 फोंडांतर पडपाचे आहा. फाल्यां आमी सकाळी 9 येवया. ऐक सांगता फाल्यां जेल भरो आंदोलन करूया. च्या उदीक जेवण सगळे मेळटले. संप चालूच उरपाचो. शेनवाराय टॅक्सीवाले आंदोलनाक बसतले. वेळ पडल्यार खंय जेल भरोवची तयारी तांणी केल्या. टॅक्सीवाल्यांचे संपा आड एस्मा लागूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.